मतदान कार्डा खातीर अर्ज केल्ल्या कॅसिनो कर्मचाऱ्यांचेर मंत्री रोहनान काडलो फोग। अर्जांची पडताळणी जावंक नाशिल्ल्यान उक्तायले अजाप, पुलिशेन केली कागाळ। भावाक जिवेशी मारिल्ल्या दोगांक थारायले दोशी, दोशींचे खेस्तीचो निवाडो दवरलो राखून। वेंचणुको लागीं पाविल्ल्यान प्रचाराक आयलो नेट, भाजपा म्हणटा धाड घालपाचे सुदिनाचे वक्तव्य म्हळ्यार पब्लिसिटी स्टंट। येवकार, हांव सुवर्णा खेडेकर। पळयात खबरो विस्तारान। मांडवी न्हंयतल्या कॅसिनोंचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा। मांडवींतल्यान हे कॅसिनो काडून दुसरे कडेन व्हरपाचे आशिल्ले, पूण दुसरे कडेन जागा पळोवंक नाशिल्ल्यान सध्या तरी ते मांडवीतच नागरून दवरल्यात। कॅसिनोन काम करपी सुमार 800 कर्मचाऱ्यांनी मतदान कार्डा खातीर अर्ज केल्ले। हाचे वेल्यान हे कॅसिनो मांडवीन सासणा खातीर दवरतले काय असो दुबाव निर्माण जाला। पळयात पुराय बातमी। महसूल मंत्री रोहन खंवटेन हाचेर आवाज काढला, कित्याक तर हो विशय ताच्या मतदारसंघातलो। कॅसिनों खातीर रोजगार निर्मिती जाता, देखून हे सरकार कॅसिनोंक तेंको दिता। मतदान कार्डा खातीर कितल्या जाणांनी अर्ज केल्ले हाची चौकशी सुरू जाल्या। पळयात रोहन कितें म्हणटा तो। I have put a complaint with the CEO. The conspiracy angle also I am putting with the CEO. I am filing a complaint with the police also. कोण आसा तांकां धर्म। तुम्ही जशें म्हटलें की तुम्ही म्हटलें आज सकाळी ते मामलेदार ऑफिसान गेले विड्रॉ करपाक। म्हणजे कितें तुम्ही एप्लाय करतले म्हणजे कितें चोरी जाता तेन्ना हांवें तुका धरता, तूं पाकीट काडलें म्हजे तरेन तुका धरलो हांवें, पण तूं पाकीट परत दिता की बाबा आपणे चोरी केल्ली परत घ्या म्हणून। सो आज तुवें पयलें एप्लाय केलें आनी तुका धरला म्हणून तूं वता विड्रॉ करपाक। नाव इट हॅज टू बी एक्नॉलेज दॅट दे हॅव एप्लायड। इफ दे हॅव एप्लायड एक्शन हॅज टू बी टेकन। आनी सिंगुलर IP कडल्यान तो केन्ना ऑनलायनार एप्लाय करता। सिंगुलर IP कोणाक म्हज्या घरांतल्यान हांव एप्लाय करता म्हज्या कंप्युटरा वयल्यान। This is the whole conspiracy to create vote bank politics or a conspiracy to create vote banks mare for what? I really don't know what he's trying. ताका एखादी भितर घालून दोन थापटा मारले न्ही जाल्यार आवाज येतलो। मतदान कार्डा खातीर अर्ज केल्ले चडशे जाण कॅसिनोन कामाक आसता। पळयात हे विशीं रोहन कितें म्हणटा तो। ही नांवां तुमी समज पयलीं लांग चुंग पिंग कितें कितें नांवां ती पळयत। लुक एट दिस नेम्स, लुक एट दिस नेम्स। You tell me, can लाल चंदानी वलना मल्ला माकिने ते आसा ते can be a they shown as वडाकडे सुकूर, मागीर लाल री मुरारती जोरा मार तांगा कितें तरी वडाकडे सुकूर। ही नांवां पळय, जगदीश सिंग बिहायंड पोरोरी मेडिकल स्टोर्स, ही सगळीं भाड्याची। ही नांवां एक एक पयलीं सगळीं तुमकां आसा हांगा लिस्टान। हांगा आनी एक नांव पळय, लाल नूम ही मिली कितें तरी। ही नांव वाचपाकूय मनीस जाय पडटलो। आं ही नांवां वाचपाकूय मनीस जाय। Tenant verification has to be done by the police in accordance with the panchayats. Yeah, in accordance with the panchayat. So we have already started that process also. But that does not mean the tenancy verification is a process to be having records at the police station of who is residing where, wherein panchayats need to assist them. We will complete this part. But very importantly today is, after being a tenant verification process, somebody is coming in as a voter in your constituency, being from Nepal, Mizoram, Manipur. I think that's a serious offense by itself. हे विशीं ताणें पुलिशेंत कागाळय केल्या अशें रोहनान सांगलें। हे विशीं जेन्ना विचारले तेन्ना कॅसिनोचो एकूय कर्मचारी मुखार आयलो ना। रोहन म्हणटा तो कॅसिनो उदेशी ना। कॅसिनोन विशीं ताणें ह्या आदीं ताची भुमिका स्पश्ट केल्ली खंय। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी। दक्षिण गोंयांतले सोरो विकपी दुकानदार, बार आणि रेस्टॉरंट धन्यांनी 20 एप्रिला मेरेन राती 11 उपरांत सोरो विकचो न्हय अशी सुचोवणी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्या। तशेंच 21 ते 23 एप्रिला मजगती सांजे 6 उपरांत सोरो विकपाक बंदी आसा। पूण रेस्टॉरंट धन्यांनी जेवण विकूं येता जे ह्या आदेशाक पाळो दिवचे नात तांचो परवानो रद्द करतले अशी शिटकावणी जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्या। आपल्या भावाक जिवे मारिल्ल्यान फोंडेच्या सत्र न्यायालयान 2 भावांक दोशी थारायल्यात। ही खुनाची घडणूक 2011 वर्सा घडिल्ली। दोशींचे खेस्तीचो निवाडो मात न्यायाधीशान राखून दवरला। भावान पयशे दिवंक नाशिल्ल्यान ह्या दोगांनी ताका जिवेशी मारिल्लो। आशिरवाडो बेतोड्या ही खुनाची घडणूक घडिल्ली। फोंडा आशिरवाडा बेतोडा 18/11/2011 दोग जाण भाव आपल्याच भावाच्या घरांत आयले आनी देड डिमांडेड मनी टू 2 ब्रदर
by name Thauru Chavan, and both his brother Taru Chavan and Hiru Chavan demanded money, and when the brother refused to give money, they stabbed him with a knife. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नाईक. आता घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मिक्स केल्ले कॉन्क्रीट घेवन वचपी टँकराक ढवळी फार्मागुडी बायपासार अपघात जालो. हो ट्रक पणजेच्यान फोंड्या वतालो. ही घडणूक शुक्रारा सकाळी 11:15 सुमार घडली. हे मॉडर्न खर आशिल्ल्यान ड्रायव्हराक रस्त्याचो अदमास येना अशें थळावे लोक म्हणटात. पळयात तो कितें म्हणटा तो. हे पळय टर्न आहा ते 90 डिग्री वयर आसा आनी हो ट्रक पडपाक कारण हेजे ड्रायव्हराचें कांय मिस्टेक ना. हेजे कंट्रोल जालें नासून ते ट्रक पलटी मारला. असोच आनी एक पावट असो पडलेलो. तेन्ना इंजिनियरींग हें सारकें ना तेंचें. तेन्ना हेजें कितें तुमी एक्शन घेवचें. रोड स्ट्रेट केल्यार चड बरें जातलें. कित्याक तांकां कंट्रोल खबर आसना वयर साकून येता आसतना. नाल्यार ताका एरो कितें मारून दाखयचो पडटलो. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नाईक. ढोल ताशांचो गजर आनी रोमटा मेळाच्या तालार वास्कोकारांनी सरकारी शिगमो व्हडा उमेदीन मनयलो. लोकसंगीत, लोकनृत्य आनी लोकवाद्याच्या ह्या जागोरान गोंयच्या पारंपारीक संस्कृतायेचें दर्शन घडयलां. पळयात ही कांय खिणचित्रां. ताका तो मारुती आसलो, ताका तो वीरभद्र आसलो, अशें प्रत्येक गांवाची परंपरा आसता आनी ती परंपराचे आपली ह्या म्हापशेच्या नववर्ष स्वागत समितीन 6 एप्रिलाक भौशीक गुढीपाडव्याचें आयोजन केलां. ह्या निमतान समितीन वेगवेगळ्या सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन केलां. हे कार्यावळीच्या निमतान ज्येष्ठ पत्रकार तरुण विजयाच्या व्याख्यानाचें आयोजन केलां. भविष्य का नया भारत हो व्याख्यानाचो विशय आसा. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसाव. विसाव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आतां मारुया हेर खबरांचेर नदर. पळोवया न्यूज रावंडअप. शिरोडेच्यान पोटवेंचणूक जिखपाचो विश्वास काँग्रेसीचो उमेदवार महादेव नायकान उक्तायला. तो म्हणटा ताका 13,000 मतां मेळटली. काँग्रेसची पारंपारीक जी मतां आसा ती खंय वयची ना. ती 7-8 हजार दबक्या पडटली आमकां. इतली शुअर आहा तुमी? इतली शुअर आहा. आनी म्हजी पर्सनल जी वोट आसा ती पर्सनल म्हाका जे पयर मतां पडल्या पळय 6,286 हेतूंतली आमची पर्सनल वोट चड आसा. म्हजे जे चाहते आसात जे 2007, 2012, 2017 हे म्हजे चाहते आसात, म्हजे समर्थक आसात, वेलविशर आसात, हितचिंतक आसात. ते 5-6 हजार आसात ते खंय वचपानी. आणि अशा परिस्थितीन आम्ही सहज 12-13 आंकडो पार करू शकता. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक कळंगुटकारांनी आर्गां ओंपली. शेनवारा शोक सभेचे आयोजन केल्ले. आणि तेजी लिगसी फुडें व्हरताना आमकां आफ्टर पर्रीकर कितें जातलें
हे आमी खूब फाटी भासाभास करताले, आमदार सगळे बसताले अक्रॉस पार्टी लायन. म्हाका दिसता तेजी लिगसी, तेजे विचार, तेणे आमकां जे मार्गदर्शन दिल्लें, तेणे आमकां जे एक डायरेक्शन दिल्लें की गोंय अशें फुडें व्हरप म्हणून, असले मनीस आमकां सोदचे पडटले गोंयान. आणि आमी एज पॉलिटिशियन्स, एज नागरीक त्या वाटचालीचेर, त्या मार्गाचेर, त्या पावलां घालून आमी चलपाचो प्रयत्न करपाक जाय. तेन्ना ती खरी श्रद्धांजली जातली. खूब फावटी अशें भाशणांनी आयकपाक येता, गांधीजी जल्माक येवपाक जाय, शिवाजी जल्माक येवपाक जाय, पण तो शेजारच्या घरान. एका मनोहरबाईन इंटरव्यून म्हटलें की आपूण पॉलिटिक्सान आसा ही सेवा करपाक. काँग्रेसीच्या 2 अल्पसंख्याक वांगड्यांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हजेरेत भाजपात प्रवेश केलो. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकार हजर आशिल्लो. पण ह्या काँग्रेस पार्टीन सदांच आमकां आमच्या अल्पसंख्याक लोकांक, ह्या मायनॉरिटीच्या लोकांक सदांच यूज करून घेतला. बाबू आजगांवकर आमचो लिडर, सदांच बाबू आजगांवकर आमी फाटल्यान रावल्ले. आनी बाबू आजगांवकर असलो मनीस ज्या अल्पसंख्याक लोकांक, ह्या सगळ्या समाजाक बरोबर घेवपी मनीस. तेणें जेन्ना म्हणलें की काँग्रेस सोड आनी आमी आतां BJPन जॉयन जाया, हांवें सारको जस्ट डिसिजन घेतलें की आतां BJPन जॉयन जातलें म्हणून. जेन्ना अशरफ असले मनीस लिडर, असलम असले लिडर आज समज BJPन आयिल्ले आसात, BJP स्ट्रॉंग मायनॉरिटी भितर स्ट्रॉंग पार्टी जावन गेल्ली आसा. आनी ह्या लोकांनी, हे जे लोक आहा थंय शक्ती आसा, आनी शक्ती आहा थंय विजय आसा. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराचो अस्थिकलश शेनवारा सांतांत्रे मतदारसंघात भोंवडयलो. भाजपान ED आनी आयकर विभागाच्यो धाडी घालपाची धमकी दिल्ल्याचो आरोप मोगोवपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकरान केल्लो. सुदिनाचो हो आरोप म्हळ्यार पब्लिसिटी मेळोवपाचो स्टंट आशिल्ल्याचे भाजप प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकार म्हणटा. ही प्रसिद्धी घेवपाची आसता न्ही, जाल्यार हांवें म्हणपाचो म्हाका दाऊदाचो गँगाचो फोन आयिल्लो आनी तुका हें करता, टार्गेट केला बी म्हणून तूं प्रचार करता अशें. हांवें म्हाका प्रसिद्धी मेळटली न्ही, म्हाजी रेडी करतली. म्हणजे कोणाचो वेव्हार जर स्वच्छ आसत जाल्यार कोणूय भिवपाची गरज ना. मोगो आप आनी गोवा सुरक्षा मंचान स्वतंत्रपणान वेंचणूक लडोवपाचो निर्णय घेतिल्लो. हाचो भाजपाचेर कांयच परिणाम जावचो ना अशें विनय म्हणटा. तिनी जिखतात, मांद्रे जिखता, म्हापसा जिखता आनी शिरोडा जिखता. आमची संख्या ती 17. नवीन उमेदवार तो काँग्रेसीन जात, नवीन उमेदवार तो सादारण 9 वरांचेर प्रचार बंद करता. आनी आमचो श्रीपाद भाऊ 12 पर्यंत भोंवता आसा आनी म्हयनोभर जालो भोंवता. 27 तारखेर युती सरकाराक दिल्लो तेंको काडून घेवपा खातीर बाबू आनी पावसकाराक फोन आयिल्लो, पूण सरकार कोसळिल्ले ह्या दोगांकूय नाकाशिल्ले अशें तेंडुलकार म्हणटा. तिगूय जाण सपोर्ट विड्रॉ करपाचे आशिल्ले. 3+15 18 आनी एक कोण तरी इंडिपेंडंट मेळटलो आशिल्ली. 19 करप आनी आमकां 17 हाडप अशी तेंची आशिल्ली चाल आशिल्ली. तेका लागून हेंच्यांनी दोगांनी ठरयलें. सादारण 6 वरांचेर म्हाका दिसता आमकां मेसेज आयली. आमी दिल्लीसून परमिशन घेतलें कितें करपाचें आनी इमिजिएट तेंच्यान परमिशन मेळटकीर आमी हे कामाक सुरवात केली. तेंच्यांनी स्वता जावन त्या पक्षांतल्यान पयस सरले आनी बाबू गट तेंच्यान निर्माण केलो. बाबू BJP, बाबू MGP आनी तेंच्यान मागीर भारतीय जनता पक्षान तो मर्ज केलो. क्रायम ब्रांचीन शेनवारा म्हापशां कारवाय करून सुमार 4 लाख रुपयांचो सोरो जप्त केलो. कसलीच कायदेशीर कागदपत्रां नासतना सोऱ्याची येरादारी जाताली. काँग्रेसीचो लोकसभेचो उमेदवार गिरीश तोडणकारान शेनवारा दिवचले सायकल रॅली काडली. तो जिखतलो हाचो ताका पुराय विश्वास आसा अशें गिरीश म्हणटा. लोकल जो खासदार आसा म्हाका खूब कडेन हें जालें की अरे कितलो तेंप म्हणून आमी काडटले, आमकां तो मेळत ना. 5 वर्सान येता आनी परत मागीर नाच जाता, परत 5 वर्सान येता. आनी आतां कितें तरी बदल जावपाक जाय. हो बदलाचो वारो आमकां सबंद नॉर्थ गोवान दिसलो लोक उलयता आसतना. आनी म्हाका दिसता एक वेगळो बदल नॉर्थ गोवान घडपाचे वाटेर आसा. नॉर्थ गोवाचे लोक एक वेगळो इतिहास करपाच्या तयारीन लागलेले आसा. फोडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक, कळंगूटच्यान संदीप कामुलकार, मडगांवच्यान संदीप तुयेकार आनी दिवचलच्यान महेश गोवेकार.
आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.